मागीर आपण वाडयता जाय जाल्यार नुकसान खबर ना केन्ना पडलो रोगो? आता 15 मिनिटं झाली म्हळ्यार टाइम किती जालो 15 मिनिटं जाली. 15 मिनिटं झाली. मागीर हांवें इलेक्ट्रिसिटी फोन केलो. एकलो झाडापणा पडलो. एकलो झाडापण पडलो की पळय मोटरसायकल तेगे. आता तेका एम्ब्युलन्सीन व्हेला. हय एम्ब्युलन्स येवन घेवन गेले तेका. आत्ता. आणि हो पिपळा कसलो रोगो? आम आणि पिपळ ओड तो. वडा. ओड वडाचे. ओड रे. बरं. माझे नाव अनिता कृष्णा शिरोडकर. हांव देवाबागा रावता. हांवें पोरूं ह्या झाडा खातीर मारपा म्हणून एप्रील 2025 म्युनिसिपालिटीक आनी कलेक्टराक एप्लिकेशन दिल्लें. तेणी अजून डेप्युटी कलेक्टराक तेणें अजून म्हणल्यार तेजे कांय एक्शन घेतली ना. आनी परत सांगून आमी बेजार आयलो कळ्ळें. आनी आतां ते अकस्मात ते झाड पडलें आनी मुळा पळय एकटो मनीस पडलो आनी मागे घरा लुकसाण जालां. ते आतां कोणे फारीक करप? तुवें म्युनिसिपालिटीक आनी डेप्युटी कलेक्टर सगळे ऑफिसांक कळयल्लें, पूण संबंदीत यंत्रणा ह्या कडेन दुर्लक्ष करता आनी म्हूण ह्या झाड पडला अशी तुजी तक्रार आसा आनी तुजे घराचें लुकसाण जालां. आनी तेंची कॉपी सुद्दां म्हाजी रिसिव्ड कॉपी करून घेतली म्हाजे कडेन आसा. मातशी दाखयता कॉपी. अशी जाल्यार जावप काय तुमी सांगून काय ना. ती म्हणल्यार दुसरी खेळ म्हणून केळ तो कोणाल्या तकलेर पडना जाल्यार हांव विनोद नायक पाळवळ्या. हांव गाडी भाड्याक घेवन येतालो पळय जाल्यार एक झाड अकस्मात पडलें. तेजी मुळां एक मोटरसायकलीन येता तो मुळां पडलो. फायर ब्रिगेडीन तेका हॉस्पिटलांत व्हेला. तो आतां कसो आसा तो आमकां खबर ना. पूण हे झाड मारपाक पोरूं एप्लिकेशन दिल्लें. अजुनूय तेजेर एक्शन कांय घेतलें ना. आनी हे पळय ते मुखार एक झाड आहा आंब्याचें तेय बी जे केन्नाले पडटले आनी कोणाकी जाल्यार मरण येतलें. हेजे जाता तितले बेगीन रस्त्या कुशी पळय ती झाडां आहा पळय ती गव्हर्मेंटान मारून घेवची नाजाल्यार कोणी जाल्यार मरतले. न्ही अजून मेरेन फायर ब्रिगेड येयला ना. 108 वयला हॉस्पिटलांत. हय जवळ 20 मिनटां जाली. फायर ब्रिगेड अजून येयला ना. खंय गेल्ले आसत ते आमच्यांनी उलोवपा येना कित्याक ते खूब काम उरता आनी एक्शन घेवचें.